शुक्रारा सकाळी कळंगुटे जाल्ल्या एक्सिडेंटात समीर तिर्की 24 वर्साचो तरणाटो आगताक गेलो। कळंगुटच्यान म्हापशा वतल्या बसीक ओव्हरटेक करतना स्कूटरीक बसीचो धपको बसलो। स्कूटरीचेर फाटल्यान बशिल्लो समीर बसीच्या टायरा पोंदा गेलो। कळंगुट पुलिसांनी बसीच्या ड्रायव्हराक ताब्यांत घेतला। स्कूटर चलोवपी मात साल्वार जालो। शुक्रारा सकाळी कळंगुटे जाल्ल्या अपघातान मूळ छत्तीसगडाच्या आनी सध्या कळंगुटे रावपी 24 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें। राहुल विलियम हो तरणाटो स्कूटर चलयतालो आनी समीर तिर्की हो तरणाटो चिकनाचें पार्सल घेवन फाटल्यान बशिल्लो। कळंगुटसावन म्हापशा वचपी बसीक ओव्हरटेक करतना स्कूटर बशीक आपटिली आनी समीर बशीच्या टायरा पोंदा सांपडलो। स्कूटर चलोवपी मात साल्वार जालो। कळंगुट पुलिसांनी पंचनामो करून ड्रायव्हराक ताब्यांत घेतला। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। इस्टराक 2 दीस आसतना गोरवाचे मांस गोंयच्या मार्केटांनी पावले। मार्केटांतल्या बिफाचें संकट सध्या तरी सोंपलां। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान शुक्रारा गोरवां मारपाक परत सुरवात केली। मीट ट्रेडरांनी 24 बैल मारपाक हाडिल्ले। एफडीएचें लायसन मेळोवंक मीट कॉम्प्लेक्सान मांसाच्या ट्रेडरांक 3 म्हयन्यांचो प्राझ दिला। दुसरे वटेन गोवंश रक्षा अभियानाचे एक्टिव्हिस्ट पिट्टात मांस आडायतात म्हूण मीट ट्रेडरांनी पुलीस कागाळ केल्या। आयतारा इस्टराक 2 दीस आसतना बिफाची पुरवण परत सुरू जाल्ल्यान सरकारा फुडलो एक मोठो प्रस्न सध्या मिटला। गवत ना ते ना म्हणून सांगताले। एक्चुअली हिंगा गवत आणि उदकाची फॅसिलिटी बी सगळी आसा। पुलिसान सुद्दां येवन पळयले आणि रिपोर्टूय दिले तेंच्यांनी। हांव कितें म्हणटा थंयसर ना जाल्यारूच सांगलेले ते सारके न्हू। बेश्टे आसून फॉल्स कंप्लेंट दिवपाची न्हू। ताका लागून आमी तेंचे अगेन्स्ट ते कंप्लेंट आमी दिल्ले आहा। हिंगा फोंडा दिला आणि DIGकूय दिला आमी। हाडले तुमी एनिमल्स 24 सो आज सकाळी तेंच्यांनी फॉर्मेलिटीज करून स्लॉटरिंग करपाक दिले। हेच आमी सरकारा कडेन मागता की सगळें स्मुथली चलोवन प्रॉब्लेम नाका। 24 आवर्स आयज काबार जाले आणि आयज गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान स्टार्ट जालें स्लॉटरिंग आणि स्लॉटर जावन हायजिनीक मांस आमकां मेळटलें आणि गोंयच्या लोकांक हिंगासर हायजिनीक मीट जे कोण खाता तांकां मेळटलें। आणि आमी गव्हर्मेंटाक थँक्स म्हणटा की जे कायद्यान आसा ते प्रमाणे आमकां हिंगा बैल हाडून मारपाक प्रोवायड केला। आमकां सांगला की एक 3 म्हयन्याचो टायम आमकां दिल्लो आहा ते प्रोसेसींग करपाक। ते आतां आमी ऑलरेडी FDAक उलयला की 3 म्हयन्याचो आमकां टायम दिया आणि ते जे कितें FDAक लागता ते आमी एक्टिविटी चालू आहा। पूण तेज्या भितर कितें आहा म्युनिसिपालिटीचे अंडर आमी शॉपां आसा। म्युनिसिपालिटी आमकां हेल्प करूंक जाय। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। चडश्यो 108 अँब्युलन्सी सारक्यो नाशिल्ल्यान शुक्रारा दीसभर स्टाफ कामार येवनय अँब्युलन्स सेवा सारकी सुरू जावंक पावलीच ना। फाटल्या 1.5 म्हयनो संपार आशिल्लो 108चो स्टाफ शुक्रारा सकाळी कामार आयलो तेन्ना चडश्यो अँब्युलन्सी मोडिल्ल्यो आशिल्ल्यो। फुडल्या म्हयन्या भितर 12 नव्यो अँब्युलन्सी येवपाच्यो आसात म्हूण जीव्हीकेच्या अधिकाऱ्यान सांगलां। सकाळी 9:30 सगळे भुरगे येयले, EMT पायलट्स येयले आनी हांगासर हँडओव्हर घेवपाक गेले। तेन्ना हँडओव्हर घेवपाक गेले तेन्ना गाडयेचे कंडिशन म्हणटा ते सामके वर्स्ट आसले। खंय एक गाडी चालू जायना। दुसरें म्हटल्यार एक गाडयेचे फ्युअलचे टँक आहा ती लिकेज आहात। थोड्या ऑक्सिजन गाडयेन ऑक्सिजनूच ना। शुक्राराक गुड फ्रायडेची सुटी आशिल्ल्यान मेकॅनीक मेळूंक ना। त्या खातीर सगल्यो अँब्युलन्सी सारक्यो करप शक्य जावंक ना। मात 10 नव्यो अँब्युलन्सी रोखड्योच येवपाच्यो आसात अशी माहिती जीव्हीकेच्या अधिकाऱ्यान दिली। हमारे पास सीनियर पायलट्स है, वो लोग संभाल लेंगे 1 महीना तक। हमको हमारे पायलट्स पे पूरा भरोसा है। ये लोग छोटे मोटे रिपेयर्स भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल काम भी कर ले रहे हैं। आप देखे होंगे खुद हम ही कर ले रहे हैं काम में। बस नई गाड़ियाँ आती है कि रिप्लेस करके पुरानी गाड़ियाँ उसको भी बाद में रिवर्क करके जो है फिर बाद में विल बी हैंडिंग ओवर टू द गवर्नमेंट फॉर टू बी यूज फॉर सम अदर प्रोजेक्ट्स। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। घेऊया एक विराम।